गोंय शिवसेनेन आक्रमक भूमिका घेवन गोंय मुंबई बेळगांव महामार्गार रस्त्या कुशीक बसपी सामान विकप्यांक आनी फळां विकपी बिगर गोंयकारांक धांवडायले। परत हे विकपी रस्त्यार दिसल्यार कायदो हातांत घेवन तांचेर कडक कारवाय करपाचो इशारो गोंय शिवसेनेन दिला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। गोवा राज्य शिवसेना मंदार पाटकर आम्ही चौथी पहिली एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली की रस्त्याच्या सायडीक जे लोक बसतात बिगर गोमंतकीय आणि जे धंदे करतात त्यांना रस्त्याच्या सायडीक बसपाक रायटूच ना आणि रायट तर कोणी दिवकूच ना आणि बसोय शकना। पण हे येवन हांगासर अशे फ्रूट विकतात, मागीर भाजी विकतात, कोण आनी कितें कितें विकता। आमी तांकां काडपाचो निर्णय घेतलेलो, पण आयज पळयता जाल्यार पावसान कोण बसनासले आतां स्टार्ट जाले रस्त्यार बसपाक। एक्सिडंट हो जावपाक जबाबदार तेंच्या थंयसर ते आसात आनी तेज्या खातीर पुलिसांनी तांकां जाता तितके बेगीन काडचे आणि हेजेर गव्हर्मेंटान कितें आहा ती एक्शन घेवची। म्हापसा विभाग शिवसेना तर्फे आम्ही हितेश कामत यांच्या नेतृत्वाखाली आयज हांगा येयलेले आसा। तुम्ही पहिले आसतले ही करासवाड्याची हायवे मेन हायवे जो रोड हो गोवा मुंबई हायवे आणि हांगा हे बिगर गोमंतकीय हांगा येवन हांगा आपले फ्रुट्स विकतात। एकट्याकडे आयडी ना, दुसरो म्हणटा आपूण बेळगांवचो, तिसरो म्हणटा आपूण कर्नाटकाचो। हे चल्ला कितें? आयज आमी सरकाराक जाप विचारता की हे भायले लोक येवन हांगा जर अशे रस्त्याचेर फ्रुट्स विकपाक लागले लोकांनी धंदो खंय करपाचो आणि हे जागोय न्हू हांगा विकपाचो। फाल्यां लोकांचे हांगा अपघात जावं शकता, हांगा बसप हे सगळें टोटली इलिगल आणि हेतून क्रिमिनल एक्टिविटीजाक वाव गावतलो। तेन्ना आमी शिवसेनेन ही मागणी आमी पयलीं केल्लेली, हेच्या पयलीं केल्लेली की आमी हे जे इलिगल धंदे करतात रस्त्याच्या सायडीक रावन तांचेर आमी आळो हाडटले आणि हेजेर गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन घेवंक ना। तेन्ना आमी स्वता आयज हांगा तांकां जाप विचारूंक येयला आणि तांकां सांगला की तेंच्यांनी हांगासले आपले धंदो काडपाचो। ही आयज पयले फावटी आमी हांगा तांकां शिटकावणी दिल्या की तेंच्यांनी आपले हांगाले उठवल वचे। दुसरे फावटी जर हेजेर कारवाई सरकार करिना जाल्यार आमी शिवसेने तर्फे हेजेर कारवाई करतले।